स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी जो क्वेश्चनाक आन्सर दिला त्या आन्सरा भितर त्यांनी एरियल बंच केबल टोटल सावर्डे मतदारसंघा भितर 180 किलोमीटर घातलेलो आसा आणि आउट ऑफ दॅट ओनली 55% 91.69 किलोमीटर जो पळय आसा तो वर्किंग आसा. वेरेज साधारण 88 किलोमीटर आसा तो वर्किंग ना. म्हाका जाणून घेवपाक जाय माननीय मंत्र्या कडच्यान की हो केबल खंयच्या वर्साक घातलो आनी हे सगळे करपी इंजिनियर कोण आनी हे इतले पयशे खर्च करून लोकांक जर ही फॅसिलिटी मेळना जाल्यार तो हो जो पळय वर्क आसलेलो तो कित्याक केल्लो? करेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ऑनरेबल MLA. हांवूय ताचेर विचार करता. इंजिनियर आतां करतलो कितें काय म्हणून, कारण ही गोश्ट घडल्या 2016 आनी खुद्द काही इंजिनियरांनी सांगिल्लें खंय की हें चलचें ना म्हणून. आसतना ही केबिलीचें टेंडर 2016 145 कोटीचें काम. डेट ऑफ वर्क ऑर्डर 2/12/2016. डेट ऑफ कंप्लीशन 16/12/2018. ती फक्त तितले पुरतीच मर्यादीत ना. ती कुमारजुवा आसा, कदंबा प्लेटोर आसा, ओल्ड गोवा आसा, रिबंदर आसा, चिम्मल आसा, नेवरा आसा, त्यानंतर काबोग थोड्या जाग्यार आसा, तालिगांव, वेलीम, बिचोलीम, मये, सांकळी, पोरये, वाळपय, पोरवोरीम, सालिगांव, केपें, कुडचडे, सांगे, सावर्डे आनी वाळपय हे फॉरेस्ट एरिया आशिल्ल्या कारणान आनी एग्रीकल्चर एरिया आशिल्ल्या कारणान हांगा चड आसा. शिरोडा आसा, परत पोरण्या थोड्या भागांत आसा, वेलीम आसा, पार्ट ऑफ केपें, परत पेडणे, मांद्रे, शिवोली आनी मांद्रे, अशी जवळ जवळ 700 किलोमीटर केबल ही त्या वेळार घातली. तातूंतली 454 किलोमीटर केबल कंप्लीट घातले नंतर चालू केल्ली. आता सध्या चलता ती 226. दिस टेक्नॉलॉजी इज टोटली फेल्युअर टेक्नॉलॉजी. जशे ब्रिज बांदले, कॅन्टिलिवर ब्रिज बांदले पयलीं आनी ते पडले. एक मांडवी पडलो, आता बोरी आनी जुवारी डेंजर आसा, काळी नदीचो, आनी ती टेक्नॉलॉजी सगळी काबार जाली. तशांतलेंच हें एक प्रकरण आसा. जशी ती टेक्नॉलॉजी काबार जाली आनी तिचे कॅन्टिलिवर जे ब्रिज आशिल्ले ते पडपाक लागले, त्या बरोबर ती डिसकंटिन्यू केली. हे त्या वेळार कोण इंजिनियर आशिल्लो तो रिटायर जालो. 2016 गजाल, 16/18 सोंपयले आनी तातूंतले एकूय काम ना. 145 कोटी सरकाराच्या अक्कल खाती जमा जाल्या. स्पीकर सर, हो जो विषय कितें पळय जावन गेलो न्ही तो बरो आसा, पूण म्हाजो जो प्रश्न आसा की ह्या मतदारसंघाचे ज्यो लायनी घातलेल्यो, कंडक्टर्स जे पळय घातलेले ते सादारण 40-50 वर्सां पयलीं घातलेले आनी ते जर रिप्लेस जर करीन जायत जाल्यार कंटिन्युअसली करंट फेलियर जाता आनी सायमल्टेनियसली हो जो प्रॉब्लेम आसा तो पावसान चड वाडटा. त्या खातीर सरकाराची कितें योजना आसा काय कितें की नियर फ्युचरा भितर फुडले 1-5 वर्सां भितर ह्या लोकांचे प्रॉब्लेम हे सॉल्व जातले? सभापती महाशय, म्हजी उलोवणी युनियन मिनिस्ट्री कडेन जेन्ना जाली तेन्ना हेच प्रश्न हांवें थंय मांडिल्ले आनी ताचे कडच्यान एश्युरन्स घेतला की फॉरेस्ट एरिया, एग्रीकल्चर एरिया, सी शोर एरिया, टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्स एरिया आनी ज्या ज्या कडेन टेम्पल सिटी एरिया आसा
तातूंत अंडरग्रावंड केबलींग करपाचें आनी दॅट टू इज ST एज वेल एज LT आनी त्या प्रमाणे आमी काम चालू केलें. नेक्स्ट तुमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी काम घेतलां मोठ्या प्रमाणात आनी तुमचे जे धारबांदोडा म्हणजे सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं किंवा ज्या ज्या कडेन असो प्रॉब्लेम आसा तांचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचें काम अंदूचे वर्सा आमी घेतले आनी अंदूच्याच वर्सा तें काम कंप्लीट करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. माझा तिसरा प्रश्न आसा सभापती महाशय की जो स्टाफ आसा आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची व्याप्ती तुमच्या काणकोणच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भशेनूच आसा, भयंकर मोठी आसा. पूण म्हाका सांगपाक जाय की स्टाफ शॉर्टेज हे माननीय मंत्र्याक खबर आसा काय कितें, आनी त्याच बरोबर समज शॉर्टेज जर स्टाफ आसा आनी इमिडिएटली स्टाफ दिवपाची जर समज जर तर तयारी ना जाल्यार म्हाजी एक विनंती आसा ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान की वर्क चार्ज इस्टाब्लिशमेंटा कडल्यान आमकां जर इवन 6th पे कमिशन जे पळय आसा तेजी सॅलरीज प्रमाणे जर दिली जाय स्टाफ जे रिक्वायर्ड आसते जाल्यार ह्या कंडिशनाक जे कंडक्टर बी जे ओल्ड जाल्ले आसा त्या कंडिशनाक सुद्दां हे लोक म्हाका दिसता काम करून लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकतले. मंत्र्यांनी हेजेर एश्युरन्स दिवचे. सभापती महाशय, इमिजिएट ताका जो स्टाफ जाय तो सादारण 50 स्टाफ ताका शॉर्ट आसा आनी तोय बी चडसो म्हणजे लायनमॅन हेल्पर, एसिस्टंट लायनमॅन असो आनी तो स्टाफ तांकां येता त्या जून पर्यंत दिता आमी. त्या शिवाय ताणें जो विचार मांडला रिगार्डींग वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट ताजोय आमी विचार करता आनी तें जर जाता आसत जाल्यार तेकाय मुखार सरता.